of grace. The Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Gentle woman, quiet light, morning star, so strong and bright. Gentle mother, peaceful dove, teach us wisdom, teach us love. You are chosen by the Father. You were chosen for the Son. You were chosen from all women, and for women, shining one, gentle woman, quiet light, morning star, so strong and bright. Gentle mother, peaceful dove, teach us wisdom, teach us love. A soul made pure by the Father, a womb made worthy for the Son, a spouse so faithful to the Spirit, a pain and terror to the evil one, born of humble mother and father, dedicated from age of 3, grew in wisdom and love of neighbor, grew in stature and humility. Gentle woman, quiet light, morning star, so strong and bright. Gentle mother, peaceful dove, teach us wisdom, teach us love. Blessed are you among women, gentle woman, blessed in turn all women too. gentle woman, Blessed they with peaceful spirit, gentle mother, blessed they with gentle hearts. You become to you, Mother, lead us to Jesus, your Son. gentle mother, Grant us grace to love our neighbor, gentle woman, so that in spirit we are one. Gentle woman, quiet light, morning star, so strong and bright. Gentle mother, peaceful dove, teach us wisdom, teach us love, teach us wisdom, teach us love. आयज आमी खुशाल काल सांत आमकां मरयेचो जल्माची परब संभ्रमता आनी आमी खुशाल आसा कित्याक ती जावन आसा आमची स्वर्गिस्त आवय. आमकां मरयेक जायतो मोग आपल्या पुता धुवांचो
आनी आमी आमच्या आवयांचो मोग कोत्ता, आमी आमच्या आवयांक मान दिता. आनी आयच्या दिसा आमी संभ्रमता हो दीस सगळ्या आवयांक. आमच्या आवयांक मान दितना आमी सायबीण मांयक मान दिता. आमच्या आवया वरवीं आमी सायबीण मांयचो मोग आमी अनुभवता. बागयोन कांदेलऱ्या सायबिणीची तोन्नाटी ही कार्यावळ तुमचे मुखार दवरतात, दाखोवंक आपलो मोग सायबीण मांयक. तेच परी सगळ्या आवयांक जायते त्याग, सॅक्रिफीस, तुमचो वेळ तुमच्या भुरग्यांक दितात, भवाटान देवचो मोग तेंच्या काळजांत घालूंक. आनी आमी देवाक दिनवासता सगळ्या आवया पासत. तुमी जाण आसा देवाचे देणे आमच्या भुरग्यांक. देवान तुमचेर सुबाम आशिर्वाद घालूंक, देवाचें मुखमोळ तुमचेर फांकोवंक. हॅपी मदर्स डे. गॉड ब्लेस यू ईच अँड एवरी मदर. गॉड ब्लेस यू मदर मेरी टू. You are the most outstanding woman in my life and you will always be my number one. Happy Mother's Day. My name is Ethan Tinis. I'm from St. Francis Xavier class. Wish you a very happy Mother's Day. I love you, Mama. You are the best mother in the whole world. Thank you, God, to giving a very nice mother for me. Thank you. Happy Mother's Day, dearest Mama. Thank you for all that you do for me. You are the best Mama in the world. I love you, Mama. ही एक आवय. आपल्या गंभीर परिस्थितीक लागून ती आयदनां विकता. आयज म्हाका कांय गिरायक जालना. कोणें कितें गिरायक गायल्यार पुरो, नाजाल्यार मगे भुरगीं उपाशी उरतलीं. गुड मॉर्निंग अंकल. हे एमिलिया, एक शेगोणी सून, दुसऱ्यांक आदार दिवपाक सदांच फुडें. गुड मॉर्निंग बाय. येयल्या मिसाजून? होय अंकल. हो जुजे. गुड मॉर्निंग आंटी. हे मिलाग्रीन, जुजेची पोतीन. सुण्या कित्या पोसताय म्हूण देव खबर. देख शिकोवपाक कोणा जाल्यार कित्या पोसताय. आम सोदां आमगे देरा मुखार ओडशीक करून वयताय. पाड पडत पोसतेल्यांचे. सोका सोका फूड लोकांक कित्या पाड घाल तुगो? हा? तूं हो राव थिंगा. तू बोर दिसताय न्हू ती. आगो येते सुण्या व्हरून दोऱ्यान माराय गो. आगे मुचमय इतू मारो गिसोणा पोसता आतां फ्रिजीतू भायर काण दोत थिंगा हा. हेंगे बुकलान कितको हायन उडयल ती चोय. हे जोसफीन, एमिलियाची सासूमाय, जुजे आनी मिलाग्रिनाची शेजान. माजरां पोसूं कोणा जाल्यार कित्या पोसताय म्हूण कोण जाणा. पाड पडोवची. आगो नाक शेवड्या. तू मुगे बुकूल म्हूण कोण सांगिला? आगो चिंचनो रे आनी मुगे सोण ओडशी कोत म्हूण तुका कोण सांगिला? माय पुरगे आतां सकाळ फुडें देवाक आर्गां दिवन दीस सुरू करचे स्वाते तुमी झगडतात. आनी तेवूय सुण्या माजराक लागून. ते मनजातीक गिन्यान ना, तुमकांय ना. आगो तूं सांगो त्या भुरगीं घाराक येल म्हणटी कितें खातोली. अशें नुस्तें मेळना थिंगा येदसांनी. देनपारां हांव देव कितेंय दितलो, नाजाल्यार लोणचें आनी खारें सुद्दां आसा. चल तूं भितर वच आनी भुरग्यांक स्कॉलाक वचूंक तयारी कर. दुसरे पाटी तेंगे बुकूल मेळटा तेगे धोंगे म्हूण उडयता. आनी दुसरे पावट तो सूण मेळ जाल्यार तेगे बेणू म्हूण उडयता. आंटी चल हांव साफ करता ती हरशीं. तू कितें आमगे झगडीचो नासत रे. मातशें सारकें घाल थिंग पयलीं. हो राजू, एक पोदेर, कारवारच्यान गोंया आयला आपले पोट भरूंक. चल एक 4 पाव दिय. चल
रे तू कसं पावली रे ए किती रे ए पाहू घेतले घे मॅडम म्हाका जाते गिरायक म्हाका यार मॅडम घाटासान येताय घाटी आणि आपण व्हडले पोदेर म्हणटाय बेश्टे फुमेर घालून फुलोलो पाव मरे आमगे ते फ्रांस्कीन पोदेर उबो रावलोले आणि ते पोदेरी मेले आणि पावय काबा जाले तुम्ही घेतले घे मला वयते रा पूर तुगे शेपात घेत घेत पयशे आनी लाग वाटेर गुड मॉर्निंग मॅडम गुड मॉर्निंग राजू आज चपाती केल्यात पाव नाकात हा ओके मॅडम आता पोदेर न्हू गांठीच म्हूण बॉल जाले गोंयेन आमी शपथ सांगताय तुला आगो बेस्ते कित्याक बडबड येता ते गांठी आहाय म्हणून आमगे पोटांत ती तोरी पडटा नाजाल्यार कोण आमकां आमगे गोंयकारा परंपरा मुखार व्हरपाकू हा आमगे ते फ्रांस्किनागे दोग जापूत यूके आहाय आनी तो रेंदेर तेगे दोग जापूत यूके आहाय भाटी घेयन वय थिंगा बोंगल बांदिला आनी भाड्या दिलो हांव कित्याक उपकारता आमगे बापूच चोय अमेरिका डॉलर जोडून गेला 10 वर्सां एक पाटोरी येईल का आमकां खबर घेवपाक अरे तो थिंग ते ग्रीन कार्ड म्हणटाय तेक रावला ते मेटूच येतो तो तुक सांगल्यार सोजना न्हू आमगे मनाचे माती घालपा तरी येतो मुगो तो अरे तो आतां थिंगा चोडवा लागीं कासा जाला थोपतो मुगो तेंगे काजारू काय 5 वर्सां शेरकार गो तो आमकां नातूय जावपा आहा रे हुशार जा मातशे या आमच्या हातांनी आणि ह्या मांडयेर बसून हेडोवपा मेळटो मुगो आमकां काय फालतू येयल्या मोबायल घेवन बसतो गो तो आदी न्हू आगो मिलू पावस येत दिसता तो रोवपा तो काड बेगीन हे एमिलियाचे दोग आपुरबायचे पूत मोगान आनी रेस्पेतान वाडयल्ले भुरगे टाटा शेजार पाय टाटा शेजार माय शेजार माय हाथ में गे स्माइल एट द वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड विल स्माइल बैक एट यू अ स्माइल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे बाबा तेसो सोंडा जाप कित्याक कोताय तुमी ग्रँडमा तशें म्हणोनात गे आमच्या दोतोनीत आमच्या संदेशकारांनी आमकां शिकयलां लव युअर नेबर एज यू लव युअर सेल्फ बरें तर आमकां लेट जाता आमी वयताय चोय चोय केसो हलकट बायल ती तुगे कसलो मुगे दुर्गा उडयता आनी हांव हलकटू सुजवयची आनी तुवें मुगे दुर्गा उडयलें तें कितें भांगारू पयल्या तोंड आनी हळकोन उलयता जिबू भायर काडटा तुगेले आनी हांव ग्रावता कितें तुका केंसां दोन जमनी मातोलें चालू आता इंडिया पाकिस्ताना गॅर यो गो आतां लायन दाखय हरशिके कित समजल गो बांशिऱ्या मू बरें जालें माय अशी झगडो नाकाय गी केन्ना म्हूण तुमच्या तोंडाक सुसेग आसतलो खरें म्हणल्यार तुमचो दोगांयचो गुन्या एकामेकाक चाळोवंक कितें ना कितें करीत आसतात माय आंटी आयज तुमी सुदरलेले समाजांत आसा तुमच्यो आदल्यो पाट सुवयो सोडून दियात बाय तू नको सुण्याची शेपडी वागडी ती वागडीच ना अंकल सुणी न्हय ती शेजारी आमी मोगान आमी चलुया जेजून सांगलां तुज्या पेल्याचो मोग कर ताणें सांगलां पेल्याक सोदूंक जेरिकेक तावन जेरुजाल्याक वचूंक नाका शेजारी आमी एकामेकाचो पेलो ह्या भाशेन एकामेकाच्या दुर्गान शेतान झाडान हो गार्बेज उडोवप सारकें न्हय शिश्टी बिबाडप हें महापातक ते सेग्रिगेट करून आमी हो गार्बेज म्युनिसिपॅलिटी वा पंचायत गाडयेन दिवपाक जाता आनी हो तुमचो किचन वेस्ट तो तुमी झाडां घातल्यार अदीक बरो आतां कितें तुमी म्हज्या तोंडाक पळयत रावतली बोच्ची ना तो कचरो आयदोण जाय बाय आयदोण ओ बाय आयदोण जाय गो कितेंय पोरणे देऊन ने दिता स्टील आलुमीन बाब बाय ना रे बाय आसा भितर तू नाक म्हळ्यार पोतपोतून येताय थिंगा हिंग येन सगळ्यात चोयताय आनी मागीर रातीको चोरून भोंवताय चोय आतां मातशें
शेतांतल्यागे वचून येता म्हाका येवपाक ओगोत जाय जाल्यार फ्रिजीन जेवण आहा तें काडून गरम करून येता हां बरें आयदोण जाय गो बाय आयदोण ओ बाय आयदोण जाय गो बाय मातशें सकला दवर गो जोड जाली राव दवरता तें बरें करूं बाय बाय इल्लें उदक मेळटलें वयर राव हाडटा घे हें उदक पी देव बरें करूं बाय ते भुरग्याक कितले म्हयने गे 2 म्हयने जाले बाय आनी तेका हे वोतान घेवन भोंवता तूं कितें करूं बाय रोज सोरोप येता 1 दीस कामाक गेल्यार 3 दीस कामां वचना पिवन भोंवता 2 ल्हानी भुरगीं आहाय तांकां बालवाडीन दवरून येयला आयज म्हाका कांयच गिरायक ना अशें तर हांव घालता तुका गिरायक हे आंटी कितले तुका चड दिना हांव बाय फकत 200 रुपया बरें घे देव बरें करूं बाय आयदोण जाय गो आयदोण घरा कितू आयदोण हाय आनी कित्याक घेवपा जाय आसलें माय हे आयदनाची म्हाका गरज ना पूण तिका पयशांची गरज आसली चल हें मातशें भितर दवर अंकल आंटीक येवपाक ओगूच जातलो रे होय बाय वेळ जातो म्हूण सांगला तशें जाल्यार हांव तुका ज्यूस हाडटा आसूं गो बाय घे अंकल हो कॅरट ज्यूस पी तुज्या पिडेक एकदम बरो देव बरें करूं बाय अशें सोयेक मेवता तेन्ना म्हाका कितें ना कितें करून हाडून दी आं अंकल म्हजो दादा ल्हान आसतना सोंपलो म्हज्या घोवाच्या पायकूय हांवें पळोवंक ना पूण तुका हांवें म्हज्या बापायचो जागो दिलो देव बरें करूं बाय घे हो ग्लास घे आय गे म्हजी माय दुस्माना घेसून आमगे घरा न्हू आनी तें तूं कितें दिल रे हीक बी घालूं ना मरे मिलाग्रीन तुजें तोंड बंद कर आनी आतां हांव सांगता तें आयक आयज एक वर्स जालें म्हाका कॅन्सर रिपिडा जाल्यार म्हाका 3 म्हयन्यांनी म्हज्या रोगतान प्लेटलेट घालच्यो पडटात म्हजो ब्लड ग्रूप ओ नेगेटीव आसल्या कारणान रगत मेळूंक भोवूच अवघड जाता तेन्ना 2 फावटी एमिलियान आपलें रक्तदान करून म्हजो जीव साल्वार केला आयज देवाक आर्गां दी एमिलिया आसा म्हणून हांव आसा हांगासर तुजो पूत अमेरिका डॉलर जोडटा आनी इंडियन करून आमी ते पोट भरता पूण एमिलिया एक दूख कशी म्हजी सेवा करता आनी ताचेर तूं खोटो आरोप घालताय बाय आमकां सांगनासतो ती रक्तदान केलें माय म्हज्या घोवा कडेन आसतना हांव कांयच करना ताचे पयशे होगडायना एम्ब्रॉयडरी करून आनी भुरग्यांक ट्युशन दिवन हांवें पयशे एकठांय केल्यात ते हांव गरिबांक दितां बोगस म्हाका बाय खबर नासतना हांवें तुका वायट उलयलें तूं खरेंच एक बरें सांबाळटां म्हणणी आसा न्हय बापायन दिलोलें चलता पूण आवयन दिलोलें उरता म्हज्या बापायन म्हाका जायते पयशे आनी भांगर दिले पूण म्हज्या आवयन म्हाका बऱ्या गुणांनी वाडयलें आनी एक बरें सामारितान जावंक शिकयलें खरेंच बाय पायन दिलो भांगर तिजोरेंत उरलें पूण मायन दिलो देख तुवें समाजा वाटली सगल्या आवयांनी मोतीन दवरचें तुमचें कार्य हें समाजान गरजेचें आनी सगल्या दुवांनी तुमचे आवय शिकयता तें मोतीन दवरचें जावं सायबा कित तरी गिरायक जालें देव कोण ना कोण बऱ्या सामारितानाक धाडटाच I would like to thank my mom for being the constant guide and support for what I am today. Let's make this day a memorable one for all our mothers. I would like to take this opportunity to thank my mom for all that she's ever done for me. You mean so much to me, Mom, and I appreciate all you do. Happy Mother's Day. Very happy Mother's Day. A mother's love. She is my sweet mother. In the world like her, there is no other. Always take her blessings, never her curse.
If we do so, we may turn mad and need a nurse. Never hurt her soft and gentle mind. In her eyes, never leave tears behind. When I was a little child, I played in her lap so mild. She cuddled my cheeks with a soft cuddling and baked for me tasty cakes and puddings. So never dare ask her for me what you have done, 'cause for you against everything she has fought and won. देव बरो दीस दिव तुमकां सगल्यांक. म्हजें नांव आर्या वाज आनी हांव क्युमिनन क्लासीन शिकतां. आमच्या जमयाचें नांव सेंट फ्रांसीस झेवियर. आयज हांव आवयच्या दिसाचें थोडीं उतरां सांगूंक सोदतां. आवय आमकां 9 म्हयने आपल्या पोटान सांबाळटा आनी संवसाराचें उजवाड दाखयता. ती आमकां खूब मोग आनी आबरबाय करता. हांव सगल्या आवयंक वाखाणटा आनी म्हाजी तकली भागयता. आय लव यू मामा, यू आर माय बेस्ट फ्रेंड. थँक यू. To world, you're a mother, but for the family, you're a world. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. She is a housewife. She cooks tasty food for us. She guides in our studies. I'm proud of her. When you're jumping